देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचेय सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें उतर तुमी आयकलां आसतलें, निर्डुकाय म्हणजे कितें? आमी कुण्णाटकाय कोत्ता, आमी दुसरीं बरीं कोत्तात म्हणून आमकां बरें दिसना अशें आयच्या वाचपांनी आमी पळयतले. तर आमच्याय मदें खूब फावटी तशें जाता. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक आमकां देवान दिलेल्यो जे गूण दिलेले आसा ते आमी मानूंक ना. ताका लागून दुसऱ्यांचें पळोवन आमी तांकां नाकारता वो तांचे सारकें जावंक सोदता. हें पातक आमच्या मनांत हाडया आनी देवाचें बोगसणें मागया आनी देव आमकां बोगसितलो. सर्वेस्परा आमची काकूत कर, कित्याक तुका आमी अवमान केला. सर्वेस्परा तुजी काकूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोर पोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची ओरोंबाची व्हडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा स्वयंबाक तूं पुनर्जीवणपणाचो भरवंसो दिताय. हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारांत भावार्थान मानून वर्सान वरोस तो आमी समरमता. स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो संपूर्णायेन भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेदना महायाज्ञीक आनी तांचे सांगाती म्हणजे सादुकींच्या पक्षाचे वांगडी निर्डुकायेन भरले आनी धर्मदुतांक धरून एके भौशीक बंदखणींत घातले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बंदखणीचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणें दीस उजवाडचे आदीं ते धर्मदूत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी तांचे बागेली पावले. ताणेन महाधर्मसभेची म्हणजे इस्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदुतांक बंदखणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बंदखणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परत येवन ताणेन सांगलें, आमकां बंदखण सारकी धांपलोली मेळ्ळी आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले,
पूण ती उगडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बंदखणींत घाल्ले ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासुया. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या ओतम्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोंवती वेळ घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फोर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फोर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण कोत्ता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोवन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता पोरमणें चलता तो आपल्यो कोरण्यो देवा सोबे केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन हितून येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आपल्या पुताक
आमचे खातीर धाडलो. जेजू येवच्या आदीं मनशाक आपले वस्तुंकी देवाची येवजणे प्रमाणे जिवंक जायना जालें. तो आपल्याच पातकान बुडून आसलेलो आनी पातकांतलो ताका भायर सरोंक जायनासलो. आनी हे परी खास्तीचे फॉर्मंट ताणें आपणाचेर ओडून घेतले. तर आतां जेजू आयल्या उपरांत ताका तर आमी मानीत जाल्यार तो आमकां ह्या वायटांतलो निवारता. आमी फकत ताचेर बावार्द धरूंक जाय आनी बावार्द धरीत तो ताच्या नांवाचेर, ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटा. आनी तितलेंच न्हय, जी आमची कर्तुबां आसा ती त्याचें सवें करूंक जाय, कित्याक तो आमचे सवें जियेता आनी हे परी तो आमचें सवें वावुरता. जशे भशेन धर्मदुतांच्या जिवितांत तो वावुरतालो तेच भाशेन तो आतां आमच्या जिवितांत वावुरता. धर्मदुतांच्या जिवितांत कितें जालें? पेद्रूक आनी जुवांवांक बोडकुडींत घातले आनी बोडकुडींत आसतना देवदूत आयलो आनी तांकां भायर काडले. कशें जालें, कितें जालें कोणाकूच खबर ना, कित्याक ते पारो कोत्ताले पळय ते आसलेले पूण तांकां कांयच समजोंक ना. सगळें बंद आसलेलें तरी पूण तांकां भायर काडले. असल्यो मिलाग्री जातात. एकलो मनीस, ताका भुरगीं आसलेलीं, ताका एक धाकटुलोच इलेक्ट्रिशियन कोर्स केल्लो ताणें, पूण ताका तितलें बरें पागार नासलेलें. भायर वचोंक तो आशेतालो. देवा कडेन ताणें आनी ताच्या घोराब्यान मागलें आनी देवान ताका ही संदी दिली. परदेसांत गेलो आनी तो परदेसांत गेल्या उपरांत सदांच आपल्या भुरग्यांचें चिंतालो, बायलेचें चिंतालो. आनी केन्नाय तर कितें ताका मेवलें बरें जाल्यार तो घेतालो आनी ताचे पासून तें दोत्तालो. शेकी घरा येवचो वेळ जालो पूण वजन चड आसलेलें. आतां ताका भरपूर फारीक करचें पडटलें. ताका वेट, ताचें वजन सुबेज आसलेलें म्हणटच ताणें खूब मागणें केलें आनी वचोऱ्यान ताचें सवें घडलें. तो आमकां सांगता की आपूण येताना ताची सुटकेस तशीच धाडली आनी तो ती तशीच सुटकेस घरा हाडून इतलो आनंदान भरलो की ताच्या भुरग्यांक ताणें तें सगळें दिलें, वांटलें. आनी हे भाशेन ताणें देवाची मदत आपल्या जिवितांत अणभवली. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितले पाटी तुमी तुमच्या जिवितांत देवा कडेन मागलेलें आसा आनी देवान तुमकां तें फावो केलेलें आसा. तेन्ना तुमचो आनंद इतलो वाडलेलो आसा की तुमचो विस्वास अदीक घट जाल्लो आसा देवाचेर. तर हेच परी आतांय आमच्या ह्या स्थितीन जेन्ना हे कोवीड-19 आमकां सारकी भितरूच दवरता, धांपून दवरता, तेन्ना आमी देवाचेर पातून रावया. बेगीनच एक वॅक्सीन मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आनी हे परी आमकां सगळ्या जाणांक सुटका मेळ्ळ्या पुरो म्हणून. पूण आमचें जिवीत आमी आतां बदलूंक जाय. आमचेंच न्हय पूण ह्या संवसारांत जियेता तितल्यांचें पातक वाडलेलें आसलें, पूण तें आतां पातक देव आमचे कडून काडून उडयता. आमी फकत जेजूक आमचें जिवीत दिवया आनी आमकां लागून दुसऱ्यांकूय ही कृपा मेळटली. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपया आनी थोडो वेळ जेजूक एकवटून रावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें नश्टेपण, निर्दुकाय, खोटेपण हें सगळें भायर काडया. आनी जेजू आमकां भितरल्यान आपले कृपेन बोदतलो. आपल्या जिवितान आमी ताच्या जिवितान आमी बरोवन येतले हांव आनी तो आमचे सवें अदीक वावरूंक लागतलो. सगळ्यो आमच्यो कन्यो ताचें सवें आमचे बरोबर घडोवंक लागतल्यो. आनी हे मागणें आतां आमी काळजान थावन देवाक करया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थनाक उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे
ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगटवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा संघाचो देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मोवनान आनी काळजाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका घोट कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूच्या अमोलीक कुडी आनी रोगतान तुज्या हातांतलीं आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोव्या आसूं. तुमचेय सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणांत सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नोदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार.
पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जोय सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरोमतांव तुजें पुनर्जीवणपण आमी परगोडटांव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतांव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवां सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांनी जो लोक ह्या आख्ख्या संवसारांत COVID-19 लागून मेलोलो आसा तितल्याय पासत आमी मागया कितलीं आतां मरणाचे तोंडीर आसात एकसूरपणी तीं जियेतात कोणूच तांचे सरशी ना पूण जेजू तांचे बरोबर आसा जीं कोण आतां ओड्डफूट जातात कित्याक तांची मेलिल्लीं आसात आनी तांकां आदार ना तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरया तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर जुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन भयणीनो आनी भावनो जेजू जो आमकां एकवटून आसा तो आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आमी ताका एकवटून आसा कित्याक ह्या मिसांत आमी ताका इतली एकवटांक पावल्या की आतां आमच्यान ताचे बरोबर हे मागणें म्हणूंक जाता सगलीं आमची इंतेसां आमी मनांत दवरया आनी ताचे बरोबर आतां बरोबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस
आनी आमकां तायणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार आमकां ह्या मिसान वांटो घेतिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया आनी जेजूक एकवटोन ताका आमी स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायतां. तुजे सोरशिलो घोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत आसा, तर जशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळेंच ताका समोर पिलें, तेच भाशेन आमी ताका आमचें जिवीत समोर पुया. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवळ्या बापा, सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्याय त्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी ह्या मिसांत बाजिलिकेंत पावल्यात आनी हांगसर तुमी हाजीर आसात. जेजूक तुमी हांगसर अणभवतात, कित्याक भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आमच्या सगल्यां पासत मागता, राखता आनी सांबाळटा. तो तुमच्यो सगल्यो ज्यो गरजो आसलेल्यो त्यो शांती पावयतलोय. आतां हे मागणें आमी ताका म्हणया, ही आशिर्वाद घेतल्या उपरांत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. सोर पुदेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकोश्टांक फुडो करूंक भियेना, कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण सदांच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. ह्या वेळार कोवीड-19 हे वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक हे पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें तूं आमकां निवारतलोय, राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिड्यांतली वाचय. ही कृपा आमी बापा कडेन मागता. तुजे विनोदीन ती शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा कुरा, रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या, पेसांव घाल सायबा, देसार गोंयच्या सांबाळूंक सदां काल, गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा, संवसारार आमच्या सांबाळूंक सदां काल, गोपान तुज्या.